संसाराचे सर्व जीएसबी भाव भयण्यांक मिगेल नमस्कार। हांव सुचित्रा यश शणे गौड सारस्वत ब्राह्मण सेवा संघ कोडियाल हांणी घडवून हाडचे आमी जीएसबी ह्या कार्यावळेक तुमक सर्वांक स्वागत। आजी आमी जीएसबी ह्या श्रृंखलेचे धनची उपाख्यानांतू आमगे लोटासची ह्या संस्थेचे मलघडे कार्यकर्ते जावन आसचे श्री एच विजयचंद्र कामत आणि श्री जी माधवराय प्रभुमाम हांणी आमकां सेवा संस्थेचे इतिहासू आणि सेवा कार्याचे विशयू सांगचार आसाची। मामा तुमकां दोगांकय हांगा स्वागत। नमस्कार। आमकां गोत आशिल्ली बेगिनी जीएसबी सेवा संस्था कर्नाटकचे या भारत देशाचे म्हणत अगदी मलगडो सेवा संस्था जावन आसा। हे संस्था केन्ना घडवले आणि हाचे उद्देश कसो आशिल्ले प्रभुमाम? हे संस्था आम्ही गोव्यानकून आयिल्ले तवळी हांगा मस्त लोक आयिल्ले सची तांतूं मस्त दुर्बळ लोक अविद्यावंत आनी मेडिकली मस्त वीक जावन आशिल्ले लोक मस्त आशिल्लो आनी तावळ संसार म्हळ्यार एक घरांतू 8-10 जन म्हळ्यार म्हण केल्ची न्ही तेच्या तांकां जिवन हे बारीक कश्ट आशिल्ले तांचो थोडो लोक आमगे लायक व्यार आनी कर न्हू लायक पोजिशनार आशिल्लीची तेच्या न्हू ते व्हड लोकां पर्यंत ಒಟ್ಟು मेळ्ळू आमकां एक संस्था जावका आमगे दुर्बळ अविद्यावंतांक विद्यावंत कोरका आमी आनी तांचे वयर हाडका म्हणले एक उद्देशान जीएसबी सेवा संघ म्हणल्यार एक संस्था 1938 इसवेंतू स्थापन केलो। हो संस्था काळ स्ट्रीटांतू टेंपल स्क्वेरा लागीं खंय जालो त्या काळांत तशी ह्या संस्थेक उद्भव करून आयलो। त्या वेळार निजावन मस्त कश्ट आशिल्ले तशें हे स्वातंत्र्य गलाटो अशें एका युद्ध महायुद्ध तशी त्या वेळार तसल एक पोटाक नातील काळ तसल काळार एक संस्था आमकां उद्धार करता दुर्बळांक म्हणल्या उद्देशान केलो। कामत मामा आता प्रभ मामान सांगिल प्रमाणे या संस्था 1938 म्हळ्यार 1938 स्थापन जाल्ले म्हणून सांगले। हाजे तेन्ना मुख्यालय खंय आशिल्लें आनी कसो पुरा परियोजना हांणी घडवून हाडल्या नातल्यार काण घेतले चालती हाडले? 1938 भितर हो संस्था घडवतना मुख्य उद्देश आमी कोणाक अगत्य आशिल्ल्यांक मेडिकल एड आनी शिके अगत्य आशिल्ल्यांक फायनान्शियल सपोर्ट फॉर तांगेल्या घरकडच्या आजी खातीर करचे खातीर सुरू केलेलें। शाखे मुख्यालय खंय आशिल्लें? मुख्यालय आवळी माधवम्मा सांगलें म्हणजे देवस्थाना लागीं आशिल्लें ते अंत भितर मेडिकल हें करचे खातीर त्या काळाचे नामवादीक डॉक्टर्स कर्नल डॉक्टर मिरजकर, हरिदास बुवा, यू नरसिंह नायक, यू पद्मनाभ मल्ल्या आनी अशीं मस्त जाणां आशिल्ले। तांणी तांगेले स्पॅर टायम हांगेले कोणूय अगत्य आशिल्ल्यान तांगेले येवन कन्सल्ट करूं येता। कन्सल्ट करून जाता तांणी गेल्या प्रिस्क्रिप्शनां आमगेले संस्थे येता आशिल्लें संस्थेन तांकां प्रिस्क्रायब केले मेडिसिन्स एक्चुअली त्या वेळार गांवां भितर मस्त फार्मसीज ना आशिल्ले तशें देखून वॉलंटियर्स आनी ते बल्क हाडून कोणाक कितले दिवका तितले पॅकेट्स करून डॉक्टराल्या प्रिस्क्रिप्शना प्रकार डिस्पेन्स करचे आशिल्ले बांदून पॅकेट करून दिवचे आशिल्ले म्हणून तुमी सांगता आसाची। मागीर तशी जी घरकडचे चेडवांक वार्डीक जायना तेल्यांका आनी तसल कसले सामुहीक तसल नेसेसिटीज तांकां आनी तांणी कोण निमून आयला तांकां फायनान्शियल सपोर्ट करता आशिल्ली। असल एक सामाजिक परिस्थिती आसतना मूलभूत सौकर्याची जनाला नातील तेन्ना शिक्षण एक कसो नमने सहाय केले आणि कितले सहाय केले प्रभ मामा? त्या वेळार शिक्षण मस्त कश्ट आशिल्लें तुमकां गोत आसा तशेंची त्या वेळार सुरवेक स्टार्ट करतना ಸ್ವಲ್ಪ एक 50 भर चेडवांक बुकांनी दिवन प्रारंभ केलो आनी तांगेले टेक्स्ट बुक पुराय रोटेशन सिस्टमार एक वर्स आतां कंप्लीट शिकून जाल्यार बुक वापस घेवन नेक्स्ट इयर न्यू उपयोग करता म्हळ्यार आमी त्या नमुने केल्ले आनी नोट्स बुक पुराय तांकां दितली जी त्या वेळार आमगेलो
शेवकर व्यंकटराय भंडारकार म्हणून आशिल्लो तो हांतू मस्त काम करता आशिल्लो तो बंदरा काम करून येवन सांजवेळ नंतर हांगा येवन ह्या बुका कामांतू मस्त सहाय करता आशिल्लो आनी चेडवान अपासाळ्याल बूक कांतू तांत खाली कागद वरलेलो आसता ते पळय ಒಟ್ಟು करून अपासता बूक करून नेक्स्ट इयर रफ बुकाक ते यूज करचे खातीर चेडवान वापस बुक बाइंड करून रियूज करून दिवचे तितले नमुने ताणें काम केलां तशी अशी बुकाच्यान तूं मस्त नमुने काम केलां तशी ताजे ताका आतां मस्त आनी हाका मस्त हेल्प जावंक आशिल्लें तशी ताका डोनेशन पुराय व्हडलो लोकांक दिता आशिल्ली तशी जे मस्त बंदराचे नाही आता त्यादन सावन आजीकय शिकप या विद्यार्थीन ह्या परियोजनेचे मस्त फायदो घेतला म्हणून तुम्ही सांगलेत तशें आसतना हाजो खर्च कितलो आशिल्लो प्रभू त्या वेळार सुरवेक आमकां स्टार्ट करतना एक 1000 रुपये करून 1500 रुपये भितर जाता आशिल्ले तशी ते ऑर्डर जाता गेले ताजे नंतर आमी थंय दुखून कृष्ण मंदिरा व्हेले थंय वतना सादारण 250 लोकांक ते बूक दिता आशिल्ली जाल्यार बूक दिवचे कार्यक्रम मात्र आमी देवस्थानांतू करता आशिल्ले वेंकटरमण देवस्थानांतू कळ्ळें जाल्यार थंय ते बुकाचे हें पळय स्टॉक आसुचे हांगा कृष्ण मंदिरा तेच करून त्या नमुने केला त्या वेळार आमकां ಸ್ವಲ್ಪ चड आयले सादारण एक 10-15,000 20,000 ते खर्च आयलो ताजे नंतर ते 1980 इसवींतू 1700 जणां ते आमी बूक दिलेलो आसा त्या वेळार खर्चूय तशी सादारण 1 लाख ते जाल्लेलो आसा कळ्ळें तशें आमी ते कंटिन्यू जावन आयिल्ले आसा ताजे नंतर ते देवस्थानांतू ते हॉड रितीर जाला ते मागीर 1985 नंतर तिगे घेतल बूक घेतल तिगे उण जाता गेली ताका कारण आसा एक जावन फायनान्शियली आमगे ಸ್ವಲ್ಪ गट्टी जाली सबल जाल्ले हय बरें जालेची दोन्ही कसा म्हळ्यार पुऱ्या स्कुलाच्यान थोडे पळय तांगेले बूक प्रिंट करून तांगेले बूक घेवका म्हणून कंपल्सन घालें आनी फुडें आमकां टेक्स्ट बुक आनी पुरा तितले सुलभेर मेळनाशिल्ले आतांचे नंतर कशें जालें म्हळ्यार टेक्स्ट बुक गव्हर्मेंटान सप्लाय करून आमी टेक्स्ट बुकाचें आमगेलें उण जालें तेच्यावन हें नोटबुक मस्त जनाक दिवचे तिके उण जालें त्या हाजेर तेच्यावन ताजे नंतर आमी खंयचे बूक बँक ताजे नंतर PUCच्या बूक दिवचे सुरू केले 1965 आशिल्ली कळ्ळें त्या वेळार कशें जालें म्हळ्यार कॉलेजाच्यांक PUCच्यांक नोटबुकय टेक्स्ट बुकय दोन्ही आमी दिवचे केले तेव्हा तेची रोटेशन सिस्टम बँक बूक बँक केलें आमी बूक बँकांत आमगेले सादारण 2000 ते 2500 ते आमगेले बूक आशिल्ले त्या काळार कळ्ळें ते बूक रोटेशन जावन वता आशिल्ले प्रति वर्स हाका मस्त वॉलंटियर आशिल्ले त्या वेळार आमगे GSB युवक वृंद म्हणलें हाजोट मेळ्ळें पुरे वॉलंटियरशीप तांणी करताली आनी प्रत्येक आमी ते बूक दिवचे वेळार एक कार्यक्रम करून देवस्थानांत चंदा ते ताका जाय जाल्ले मालगड्या पुरो आपोवन हाडून चंद रितीर करता आशिल्ले वांटपाचें कामत मामा इतले एक व्हड कार्यक्रमाक निधी दुड्डू या उत्पत्ती कशी वट केले ह्या संघाचे सदस्यांजो सार्वजनिकांजो नाही सहृदयांजो कसले देणी दिले सगी वय ह्या संस्था कशी चलून आयला की तशी जेनांनी ताका सपोर्ट केलो फायनान्शियली डोनेशन्स दिता आशिल्ले आमी सादारण रेग्युलरली मार्च म्हयन्या भितर बुक्स वापस घेवच्या बसता आशिल्लींची तेच टायमार आमी ಸ್ವಲ್ಪ डोनर्स लिस्ट करून तांकां एक एपील पेटयता आशिल्ले ते एपील पावले फुडले प्रति ऑलमोस्ट एवरीबडी आनी 1000 2000 5000 तांगेले इच्छा अनुसार दिता आशिल्लींची मात न्ही केलो जनाल घरकडेन आमी पर्सनली विजीट करता आशिल्लींची तांणी एक हार्दिक जावन आमकां रिसीव करून तांणी तांगेले कॉन्ट्रिब्युशन दिवचें भारी एक उडगास दोवन घेवं तसलो विशय अशें आसतना एक पर्टिक्युलर इन्सिडेंट हांव सांगच्या इच्छा पावता एक अशी जी एक दीस बशिल्ले तवळी एकलो यंगस्टर आयलो येवन मम्मा म्हाका डोनेशन दिवं का म्हणालो जायत कशें दिव चेक दिता हय चेक दिलें ताणें दिलें चेक पळयतना एक्चुअली म्हाका शॉक जालें तें 50,000 चेक हय आमी एक्सपेक्ट करनाशिल्लें मागीर म्हणालो हांव हे संस्थे दोकून बूक घेतिल्लें हाजे निमत्यान हांव आज बरें जावन आसा म्हगेले तसलेची उपयोग घेवका जाल्यार कोणें भावंडां खातीर म्हगेलें कॉन्ट्रिब्युशन म्हूण ताणें सांगलें अशी जेनाक संस्थे वयर अपार प्रीती आशिल्ली प्रभ मामा आतांशी तुमगेलें मुख्यालय केन्ना तुमी स्थळांतर केलें आनी सुजीर सी नायक हॉल निर्माण केन्ना जाल्लें हाजे खर्च ओटू कितले येयले आनी हांगा तुमी कशा नमुनेचे सेवा कार्य मुखार हाडलें आमगेले सी नायक हॉल करचे फुडें 1962 आमगेले मालगाड्यान पळय ओट्टू करून ಸ್ವಲ್ಪ डोनेशन आनी करून
ते एक जाग पळयलें कद्रींतू ताका आमगेले सुधीर सी व्ही नायक मामान मस्त आमकां बेनिफीट दिला ते जाग घेवचें मेन कारण तो आर्थीक सहाय ताणें दिला. आर्थीक सहाय ताणें केल्लो तेच्यान ते एक 4 एकर जाग घेतलो तशी जाग घेवन जातरी स्वल्प समायनाचे कलेक्शनांनी करून आनी सी व्ही नायक मामानाची तागेले नांवार 4 लाख रुपये दिलेले आसा तेच ते हॉल ते एक मॅरेज हॉल बांदले त्या हॉलान जावन आमकां मस्त बेनिफीट मेळ्ळा आनी ते हॉल 1967 आमगेले सुदीन तीर्थ स्वाम्याले दिव्य हस्ताना ओपनिंग केलें कळ्ळें तेच्या तदनंतर आमकां आमगेले हाका सेवा एक्टिविटी सेवा कार्यक्रमाक ते हॉला भाड मेळटा आशिल्लें तेच्यान आमकां कितें तदनंतर सुलभ जालें ते शिवारेडीक म्हूण जेते दुखून त्या हॉलान तू हांकां ताची भाडे उत्पत्ती आमी use येयली करतालीं उत्पत्ती ते. येवन त्याच त्यांनी सेवा कार्याक उपयोग करता आशिल्लेची म्हूण म्हणलें कामत मामा म्हाका गोतशील प्रकार हे GSB सेवा संघ समाजाचे जनाक उणे मोलाचे घर बांदून दिवचे कार्यक्रम काण घेतला म्हणून कळला तशें आसतना ह्या उणे कितली घर बांदून आसा पुरो आनी हाका जाले खर्च कितले आसा साधारण संस्था स्टार्ट जाताची एक 30 वर्स नंतर त्या लो इन्कम ग्रुपाक सेल्फ हें राबच्याक घर तयार करता म्हण एक हें प्रोजेक्ट आशिल्लें तें कंप्लीट स्टार्ट करच्याक हें जालें डोनेशन्स मेळ्ळें तशीची सुरवे एक बिल्डींग बांदून रेंटेड बेजिसार दिल्लें तशीच नेक्स्ट 86 स्टार्ट जालें तें 92 भितरी तें प्रोजेक्ट कंप्लीट जातना 5 बिल्डींग राबलीची 120 घर जालें तांतू LIGक 55,000 दिल्लें MIGक 80,000 दिल्लें टोटल कॉस्ट साधारण एक 60 लक्ष जावन अशें पुरो तें आयच्या दिसा लेक गेल्यार साधारण 6 कोटी वयर वता प्रभ मामा सेवा समाजान वैद्यकीय सहाय केले शिक्षणाक सहाय केल्या ते घर बांदूकय सहाय केले हाचे उपरांत कसा नमनेची तुम्ही दुसरी नवी योजना तुम्ही काण घेतले मुख्य जावन चेडवांक युनिफॉर्म दिवका म्हूण आमगेलें तें डिसायड केलें तशें आमी देवस्थान आसतना थंय युनिफॉर्म दिवचे म्हूण सुरवेक एक 35-40 चेडवांक फस्ट युनिफॉर्म दिलें ताका आमकां श्रीनिवास क्लॉस्टर म्हूण हांणी अवंगल दिवन हेल्प केलें तशें आमगेले थोडे टेलर आसा तांकां आपोवन तांगेले मुखार चेडवाल मेजरमेंट काडून ते प्रति वर्साक वेळार युनिफॉर्म दिवचें म्हूण डिसायड केलें तदनंतर ते साधारण 350 चेडवांक आमी युनिफॉर्म दिता आशिल्लीं ताजी खर्च साधारण 65,000-70,000 ते आमकां येता आशिल्लो कळ्ळें हाका आमकां डोनेशन मेळटा आशिल्लें दुसरे दुसरे स्कुलाचे युनिफॉर्म हय विंगड करता आशिल्ले आमी तांगेले मेजरमेंट ताका समजावन कणकेन तांगेले हांव घालता म्हळ्यार तांणी आतां जावंक घालें सॅम्पल हाडका कोड हाडल्यार ते हाडल्यार त्या हांव घालें आमी मोल्ला हाडून सॅम्पल पीस हाडून ते हांव घाल हाडून तांगेले मेजरमेंट काडून ताका जाय जाय ड्रेस आमी करून दिता आशिल्ली ते एक फंक्शन करून ते वेतेशीची एक कोणे आद्य मनशालकारान हे ड्रेस पर चेडवांक दिता आनी ते व्यक्ती चंद हांकां एडवायस करता आशिल्ली त्या चेडवांक पुरे मुखार तांणी कशें शिकूका कसो करका म्हूण पुरे तांकां चंद एक एडवायस दिता आशिल्ली तशें पुरे आशिल्लें तदनंतर तशींच बुकां आवडटा आमी तांकां पेन पेन्सील ते मागीर फूट रोल आनी कंपास बॉक्स कलर बॉक्स हेवूय पुरे दिता आशिल्ली तशें जाल्यार समाजाचे सर्वांगीण अभिवृद्धी जातस तुमी कार्य काडले हाता काण घेतले म्हणून म्हाका कळटस आतां खंयचेय एक सेवा कार्यक्रम म्हणटना युवा स्वयंसेवकाले पात्र व्हड आसता तशें आसतना युवकांक घेवन कसले नवी कार्यावळी तुमी रुपा हाडला कामत माम वय युवकांक अंडर द नेम GSB युवक वृंद म्हूण एक एसोसिएशन स्टार्ट जालें तांगेले वॉलंटियर्सांनी हे बुक्स वांटूची की युनिफॉर्म तयार करून तें रेडी करून तें वांटूची की आनी बाकी वराल सगळे कार्यावळीन तूं भाग घेवन तातूंत फूल तांगेले एक मनस्पूर्वक सेव दिल्या ताजे निमती युवकांक तांकांय गमत जाला आमकां सहकार जाला तुमकां सहकार्य तांकां एक नव शिक्षा मेळ्ळें एक इनवॉल्वमेंट समाजा वट्टू कुडवून एक काम करचें एक तावे एक खुश दुसरीची ओके प्रभ मामा स्कूला आनी कॉलेजा वतले चेडवांक तुमगेले योजने निमित्त भारी फायदो जाला म्हूण तुमी सांगलें तशें आसतना ह्या वरिश्ठ नागरीक आसा न्हय तांगेले खातीर तुमी कसले एक प्रोजेक्ट काण घेतला गे केला
वरिष्ठ नागरिक आमी सहाय करता आशिल्लीची मस्त न्हू तशी त्यानंतर तातळ वर्सां कोळ्या एक आमी प्रोग्राम दवरता आशिल्लीची हे वरिष्ठ नागरिक सिनियर सिटीजनचा पर्याप न्हू तांकां तांगेले सान एक नमुने खेळचो तांणी काणी सांगची आनी कथ सांगची नैवे तुगेले गादे असल परी सांगून सगळो दीस तांगेलो आमी काडलेलो आसा कॉम्पिटिशन्स तशी ताने आमकां जाव का म्हणून तुम्ही तांकां एक प्रिती मनोभाव तांकां हाडले. करून वय तांकां लायक सन्मान करून म्हळ्यार म्हणके तेन्ना खेळ आनी करून तांगेलो खेळ कुशीर काडलेलो आसा सगळो दीस तशें ते आमी प्रति वर्सा धाड म्हळ्यार म्हणके करता आसा वय. तसो लेख आता GSB समुदायाच्या मातृभाषा कोंकणी जावन आसा तशी कोंकणीचे बरेपणे कितें या वाडून हाडोवच्याक तुमी कसले विकासा खातीर कसले नव योजन केलेले आसा की वय स्कुलां भितरी सान क्लासा दाखोवनूची कोंकणी बरप शिकोवका म्हळ्यार लायक हाजे खातीर आमगेले संस्थेच्या अध्यक्षान मस्त प्रयत्न घेतले ताजे निमती गव्हर्मेंटा देखून टेक्स्ट बुक्स सप्लाय जाल्ले त्या टेक्स्ट बूक घेवन चेडवांनी शिकोवका म्हळ्यार खातीर तांकां उमेद दिवचे खातीर प्रति वर्स कोण कोण कोंकणी शिकल्यांची तांकां पुराय जाणांक वर्सा 1000 शिश्यवेतन दिवचे प्रयत्न अरे केले प्रोत्साह एक आसा जनाक आनी की शिकूका म्हणून त्या मात न्ही SSLC परीक्षेंत ताणें कोंकणीन हायेस्ट मार्क काडलेल्या चेडाक 5000 तें शिश्यवेतन दिल्लें आसा ह्या वर्सा ह्या कोंकणी 2017 एक आमी बुक्स पब्लिश करून 1000 घरांत तूं कोंकणी भास म्हणून बुक पब्लिश केला म्हणून हांव आयकलें हय त्या लेटेस्ट एक प्रोग्राम त्या कशी म्हळ्यार एक कोंकणी भास चडता वता उलोवपी मात आसता बरपी ना म्हणून बरपी आयल्यार ताका भास इम्प्रूव जाता म्हळ्यार खातीर प्रति घरांत तूं जेन्ना न्ही भास कोंकणी बरोवचे शिकोवका प्रयत्न करता म्हळ्यार खातीर एक बूक तयार करून तातूंत भितर कॉपी बरयल्या म्हणजे कशी बरोवका बरोवचे प्रयत्न करचे का त्या करून त्या प्रोग्रामा एंडाक एक हें करून ಒಟ್ಟು करून तांकां तातूंत लायक बरयल्ल्यांक प्रायज दिल्लें तशी तांकां एक नमुने प्रोत्साह पारितोष दिल्यार कोणा जाल्यार खुशी जाता आमकां जाल्यार कसले प्रायज आनी म्हळ्यार खुशी जाता तशें तुमी एक कोंकणी भाशे खातीर मस्त एक योगदान दिलां म्हूण म्हाका कळटा सर आतां तुमी हाजे फुडें सांगिल प्रमाणे तुमी चलये चेडवाले वर्डीक एक सहाय केला म्हूण जालें तशेंच एक धार्मीक आनी सामाजीक दृश्टेन तुमी चल्या चेडवांक एक कसले विशेष योजने काण घेतला की प्रभमा वय आमी मुंजी कार्यक्रम प्रारंभ केलो त्या वेळार सुरवे करता एक 5 मुंजी करून पळयली ते भारी चंदार जालें ताका मस्त प्रोत्साह मेळ्ळो आमकां आनी मस्त जनाल आमकां वपास आमगेले चेडो आसा म्हणून येवचें सुरू जालें तशी ते एक संस्कृती आमगेले एक संस्कृती ओळखा तुम्ही 5 जनांक म्हणून सूर केला ते सार्वजनिक सामूहिक जाले तशी सामूहिक जावन केलेली ती ते कोळका म्हणून जेन्ना मस्त जनान आमकां ताका प्रोत्साह दिल्लो आसा आनी ताका सहाय मस्त जनान दिल्लो आसा थोडे जाण तांदूळ दाळी अन्य दुसऱ्याक म्हणून पुरे दुड्ड समेत दिल्लो आसा आनी थोडे जाणान ताका जाय जाल्यार खंयचे तुगेलें हें आसता मुद्रा तेवूय दिल्लेलो आसा कळ्ळो चंदार जाला फस्ट आमगेलो कार्यक्रम ताजे नंतर ते ओड मेन खंय ते म्हळ्यार देवस्थान आसतना आमी 40 चेडवां ते मूंज केल्ले आसा कळ्ळो ताका खर्च मस्त आयला जाल्यार ताका मस्त सहाय मेळ्ळा सादारण थंय जाला ते कसले हातांत मस्त पळणी सेवा समाजान आमकां ताका सहाय केला त्या वेळार आनी खंयचे योग रोंदन करतना ताजे नंतर ते थंय दुखून हांगा आयले खंय CV नायक हॉल आयला आमगेले थंय शिफ्ट जातरी थंय आमी येत नमुने मुंज केल्ली त्या मुंजींतूं अनेक विशेष कार्यक्रम केला तातूंत कसं म्हळ्यार सिनियर सिटीजन कोण आसा आमगे तूं समाजा खातीर काम केलें कोण आसा तांकां एक सन्मान केल्लो आसा आनी हे मुंज तरी तशी ते एक सत्यनारायण व्रत केल्लें आसा कित्याक म्हळ्यार चेडवां देवाल्याक हें मेळका म्हळ्यार खातीर जावन सत्यनारायण व्रत करता न्ही त्या व्रत हेज्या तरी त्या चेडवां परत देवाल्या आपण प्रसाद दिवचे क्रम आशिल्लो तेंच्या तरी हे मालगड म्हणजे आमी आपयले कोण आसा हे समाजा खातीर काम केलें तांकां कोणाक एक 2 जाणांक आपण तांकां सन्मान करचे कार्यक्रम समजा केला हय तितला जर एक केला मुंजीच कार्यक्रम आता तुम्ही शिक्षण एक इतली पुरा सहाय केले आता शिक्षण घेतील चेडवांक कसले तांगेले साधनेक कसले पारितोष दिला की तुम्ही वय एक्चुअली ते चेडवांक त्या टायमार पब्लीक परीक्षा आशिल्ली पब्लीक परीक्षा रँक घेतिल्ल्या चेडवांक आमी आपोवन तांकां एक पारितोशीक दिवं तांकां एक सर्टिफिकेट एक सन्मान करून
तो त्या बाकी चेडू आया तांकां करून बाकी वरांक बाकी चेडू आमकां एक उत्साह येवका आनी शिकूंक आमी मुखार येवका म्हणून तशीच आयिल्ल्या चीफ गेस्टार करून तांकां एडवायस करची की तुमी त्या कॉम्पिटिशन प्रयत्न कराचे म्हण सांगचे की तसो करता आशिल्लींची कडेरी रँक्स दिवचे एक प्रोग्राम गव्हर्मेंटान राबयला ताजे मागीर आमी हें केलें कसो म्हळ्यार प्रति स्कुलां भितर त्या पब्लीक परीक्षे भितर हायेस्ट मार्क येतिल्ले आमचे गेले चेडवाक आपोवन ताका फेलिसिटेशन करता तशी तुमी कसले कोंकणी भाशे कितें स्पर्धी जो केलेले आसगी वय वर्साक पण कोंकणीक वर्साक पण कोंकणीक आमी ह्यान दिवचे खातीर प्रोत्साहन दिवचे खातीर सान प्रायमरी चेडवा दाखून सिनियर सिटीजन्स थंय एक कार्यक्रम करता त्या कार्यक्रमान सान चेडवांक गीत बालगीत आनी म्हणून तांकां कॉम्पिटिशन तशींच रायटींग म्हळ्यार एक लिखित आनी मौखिक स्पर्धा कसं ट्रान्सलेशन कोंकणी भाशेन ट्रान्सलेशन करचें एक लिस्ट दिवन हें करचें एक इनकम्प्लीट काणी कंप्लीट करचें तसो जालें कॉम्पिटिशन्स दवरलें ताजे ताका मस्त सपोर्ट आयलो एक्चुअली लास्ट इयर कुमटा कारवार थंय देखून तशें ह्या सेवा संस्थेचे हे प्रचार कार्य थंय जालां कुमटा कारवार थंय पावला म्हूण जाल्यार थंय सुकून स्टुडंट्सांना विद्यार्थ्यांक स्पर्धेंत भाग वहिसूच्या येवका म्हूण जाल्यार ताजी एक कितली ताकद आसा आमगेले सेवा संघाक म्हूण आमकां कळटा तशी आतां GSB संघाचे इतली आतां वरिश्ठ नेता आसाची हे 83 वर्स जाल्यात GSB सेवा संघाक ह्या 83 वर्सांत आशिल्ले कसले गण्य व्यक्तीक तुमी उडगास करच्या काजी प्रयत्न करता वा प्रभमा हे प्रथम हांव प्रारंभ केलेले आहे सावकार पद्मनाभ रघुनाथ पै हांणी प्रारंभ केला ताजी फस्ट प्रेसिडेंट जावन आशिल्ली तशी त्या वेळा त्या मेंबर बस्ती रामराय शानबाग हांणी आशिल्लीची तशीच कस्तुरी पुंडलीक पै हांणी आनी सेवगूर माधव कामत पी पांडुरंग भंडारी तशीच वेंकटेश पै सावकार वेंकटेश पै तांणी तशीच अडिगे दामोदर पै यू पद्मनाभ मल्ल्या आनी जी उपेंद्र प्रभू वी वेंकटेशराव KR किणी आनी राघवेंद्र पै ह्या पुरे जावन त्यांनी प्रारंभ केलो आनी त्या वेळार रिजिस्टर जालो ना हांणी आशिल्लीची हाजी मेंबर जावन हांणी तशें जाल्यार प्रथम पिळगे तशें दोन्ही पिळगे विशयी सांगता वे कामत माम दोन्ही पिळगेन तूं मुख्य जावन उडगासकर जालो डॉक्टर SV शेणे आनी आफ्टर रिटायरमेंट सेवा संघा मुखांतर प्रति दिवस येवन जेनाक मेडिकल हेल्प करता कन्सल्टेशन फ्री प्लस वखद डिस्पेन्सिंग तांणी करता आशिल्लीची तांकां सपोर्ट जावन आमगेले कोण एक 2 जाण आसता आशिल्लीची तांणी मागीर बाकी व्हरलेले आतां डॉक्टर MP पै आनी केशव पै UK किणी हांणी पुराय तांकां फ्री टायमार कन्सल्टेशनाक फ्री दिता आशिल्लीची त्या दोन्ही पिळगे मागीर आमगेल्या फुडले हे प्रेसिडेंट जावन आशिल्ले गणपती पै रंग पै मागीर आमगेलो नागेश पै आनी पुराय त्या दोन्ही पिळगेन जोर येता ताजे नंतर आतां आमीची डॉक्टर मोहन पै आनी माधुराय प्रभू तुमी दोग जाण माम नाही बाकी वरले लायक अरविंदाचार्य सुरेंद्राचार्य विश्वनाथ भट्ट असले मस्त जाण उत्साही आसाची हे पुराय एक्चुअली पुराय जाण 60 दांटवलेले आतां आमी 9 जाणांक इंट्रोड्यूस करून तांगेलकरान ह्या संस्था मुखार व्हरचे खातीर मस्त प्रयत्न करता आतां तुमी सांगिल्ले प्रकार तुमी तिन्नीचे पिळगे म्हूण जाले तशें आनी मुखार सोनू आतां युवा जनांक ह्या संस्थे वाडून हाडून आनीकय मस्त भविश्य आसा ह्या संस्थेक तशें हांव तुमी ह्या युवा जनांक तुमी कशी ताजे आकर्शीत करता आसाची तांगे आतां युवा जनां खातीर आमी स्वल्प प्रोग्राम्स केलेले आसा ग्रॅज्युएशन जालेल्यांक आपोवन तांकां मुखारसून कसो करूं येता म्हणून व्हड व्हड
प्लेसमेंट अशी एजन्सी आशिल्ल्यांक उद्योग आणि वय, विकास म्हणून उद्योग कार्यक्रम विकास, तुम्ही वय. केले वय तशें केलेले निमती तांकां स्वल्प जाणां उमेद येवन तांणी मुखारसून ह्या जे सारथी घेवच्याक प्रयत्न करूं पुरोची म्हळ्यार एक हें आसा. तशीच आमी SLC फेल जाल्या चेडवांक तांकां वापस ट्युशन दिवन परीक्षे बसून हें केलें तें केल्लें म्हणजे हुशार आशिल्ल्या मात्र नाही शिकूक ಸ್ವಲ್ಪ ದಡ್ಡ ಅशिಲ್ चेडवांकय तुम्ही सहाय करता केला तशींची BSRB बँकिंग परीक्षे खातीर आमी क्लास कावड मस्त वर्स ते क्लास केल्ले आसा मस्त जण आमगेले निमते बँकाक काम मेळ्ळेलें आसा तशी त्यानंतर इंडस्ट्री खंयची खंयची व्हड व्हड इंडस्ट्रियल आपोवन तांकां तांगेले मुखार कळ्ळें ट्रेनिंग आनी कितें दिल्लें सांगा तशी आनी वाडीक जाताल्यांक आमी दारेमणी तसां पळय दिल्लेलें आसा वय ताजे मागीर कापड मुंजी करताले मुंजी वेळार सहाय्य धनसहाय्य दिलेलं असं हेवय असं 2 नमुन्याचे आम्ही दिलेलं असं तशी त्या काळात देखून आम्ही आता ते कंटिन्यू करून हाडलेलं आनी ते आता मुखार वता असं ताका आता युवा पिढी आमकां जावं का ताका आमी आता तयार करता असं युवा पिढी आपण आमचो तांणी पार्टिसिपेट करता म्हणून आमी मस्त प्रयत्न करता असं ताजे खातीर हांव ट्रेनिंग परत तात्काळ दिता असं खंयचे एक समाजाचे उत्थान जावंक जाल्यार ह्या संस्थेच्या ह्या समाजाचे प्रति एक नागरिकानं प्रति एक सदस्यानं समृद्ध जावन आसुका आमगेले GSB समुदाय इतले एक नमून सुस्थिर जावन सुदृढ जावन आसच्याक कारण आमगेले म्हालगड्याले दूरदर्शित्व मागीर तांगेले शिक्षणीय वयर आसूचे प्रामुख्यता आनी सेवा मनोभाव एकठांय आनी आपणापण जाल्या निमित्त आमी इतली मुखार येवन पावल्यांची म्हूण हांव लेखतां तशीच ह्या पुरातत्व तुम्ही वाडोवन हाडू ह्या सेवा GSB सेवा संघान ह्या पुरातत्व वाडोवन हाडला तशें दुखून ह्या एक संस्था आदर्श संस्था जावन आसा म्हूण हांव सांगू इश्ट पावता आनी आमगे आयची ह्या कार्यावळीक मुक्ताय सांगता आमी GSB